मोगाचे भाव भयणीनो, पयले वाचपांत घेवन सू हांव आपले चिटीन आमकां एक खास संदेश दिता. तो आमी जायते फावट आयकला जायत. देव म्हणल्यार मोग. तो देव मोग, आमी देवाचे भुरगीं आमी मोग अशें आमकां म्हणूंक येता. पूण जो हांव म्हणटा आमी देवाची खास भुरगीं जातलीं जर आमी एकामेकाचो मोग केल्यार. कसलो मोग जाय तो? जसो आमी आमचो मोग कोत्ता तसोच आमी पेल्याचो मोग केल्यार आमी खास देवाची भुरगीं जातलीं म्हूण जो आमकां सांगता. दुसरें वाचपाक आमी एक खास घोडणी घोडलेली ती आमी आयकल्या. आनी ती खास घोडणी घोडटा मार्ता आनी मारयेच्या घरांत बेतानी शारांत. आनी ही घोडणी आमकां कितें सांगता जायत, आमकां कसलो संदेश दिता जायत? कॉन्टेम्पलेटीव आनी एक्शन, दोन उतरां आहात ते. कॉन्टेम्पलेशन म्हणजे नियाळ करप, देवाचें उतर आयकप. दुसरे भाशेक वावर करप. एक भयण क्रुजनाक वावर करता जेजूक आनी त्या शिसांक बरें जेवण दिवंक. ती कामांतच आसता. दुसरें तेजें मन खंयच ना, फकत काम. आनी दुसरी भयण बसता देवच्या पांयाशी, देवची उतर आयकता, ते नियाळ करता, म्हणजे एक भाशेन मागणें करता. दोनूय वस्तू जाय, मारता जाय आनी मारये जाय. कित्याक जेन्ना आमी मागणें करता, पवित्र पुस्तक आसता, नियाळ करता, मागणें करता, हे मागणें एक भाशेन आमकां शक्ती दिता आमचो वावर करूंक, बरेपणीन वावर करूंक. तशेंच जेन्ना आमी वावर करता नम्रतायेन, खालशीदारपणांत, हो वावर एके भाशेन आमचें मागणें जाता. जर आमी वावर देवाक भेटयल्यार म्हणटकूच मागणें आनी वावर हेचे बद्दल खास संबंद आसा. दोनी एके भाशेन एक एकल्याक जेवण दितात, गोठाय दितात. मागणें वावर करून गोठाय दिता. तशेंच वावर जर आमी वावर देवाक भेटयल्यार ते एक भाशेन मागणें जाता. आज आमी खास 8व्या दिसा जेन्ना आमी लोलयाचें उगडास करून नोवेना करता, जें देणें जेजून इनासा दिल्लें तें आमकां दिवंक आज आमी खास देवा लागीं मागुया. म्हणजे आमच्या वावरांत देवाचें रूप पळोवया आनी मागण्यांत रूप पळोवन आमी वावर करुया.